पर्यावरणा संदर्भात जावपी प्रदुशणाचो अहवाल न्यायालयान देशांतल्या राज्यांकडेन मागला. नवीन वर्स 2020च्या पयल्याच म्हयन्याच्या 20 तारीख मेरेन पर्यावरणा संदर्भात राज्यांनी अहवाल दिवपा खातीर वेळ दिला. गोंयांत व्हडा प्रमाणात प्रदूषण चालू आसा. मागीर तें मुरगांव बंदराचेर जावपी कोळशाचें प्रदूषण आसपाक शकता, मांडवी न्हंयेंत कॅसिनोचें प्रदूषण अशें सगळ्या कडेन प्रदूषण करप प्रकल्प चालू आसात. सरकाराची सरकारी यंत्रणा गोंयांत जावपी प्रदूषण नियंत्रणांत हाडपा खातीर कोणाचेरच कारवाय करिना हें गोंयकारांक खबर आसा. देखून गोंय सरकारान न्यायालयाक अहवाल दिवच्या पयलीं तो प्रदूशणा संबंदी अहवाल लोकां खातीर जाहीर करचो अशी मागणी गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष संकल्प आमोणकारान पणजेंत पत्रकार परिशदेंत केल्या. स विका भितर सगळ्या स्टेटांनी आनी युनियन टेरिटरी एक रिपोर्ट सबमीट करूंक जाय सुप्रीम कोर्टाक ऑन एअर पोल्युशन, वॉटर पोल्युशन आनी गार्बेज डिस्पोजलाचेर. हे तीन हेजेर सगळ्यां कडेन तेंच्यांनी मागलेले आसा आनी सगळ्यांक 6 विकाचो टायम दिलेलो आसा. त्याच प्रमाणे गोंयाकूय 6 विकाचो टायम दिल्लो आसा. म्हणजे बिफोर 6 जानेवारी 2020च्या पयलीं गोवा गव्हर्मेंटान ह्या तीन विशयाचेर एअर पोल्युशन, वॉटर पोल्युशन आनी गार्बेज डिस्पोजलाचेर सुप्रीम कोर्टाक रिपोर्ट दिवंक जाय. आयज गोंयांत एअर पोल्युशन, वॉटर पोल्युशन आनी गार्बेज डिस्पोजल हो एक मेजर इशू जावन पडलेलो आसा. आयज एअर पोल्युशन इतले गोंयांत वायट जावपाक लागलेलें आसा कित्याक आमकां खबर आसा आमच्या भुरगेपणांत आमी जे फ्रेश जे स्वास घेताले, एअर घेताले ते आयज तशें उरोवना. आयज सगळेंच पोल्युशन जावपाक लागलेलें आसा आनी स्पेशली हे कोल्ड हँडलिंग जे MPTचेर चालू आसा ते कोल्ड हँडलिंगाक लागून खुबशे एअर पोल्युशन जावपाक लागलेलें आसा आनी खुबशे तेज्या वयरसून खुबशे भुरग्यांक, जाणटेल्या लोकांक तशेंच खुबशे प्रॉब्लम जावपाक लागलेले आसा. आस्थमा, हार्ट प्रॉब्लम, लंग्साचो प्रॉब्लम आनी हे चडशे केसीस आमकां पळोवपाक मेळटा मुर्मुगांव, वास्को कॉन्स्टिट्युन्सी, दाबोलीम, कोर्तालीम, दोना पावला आनी खुबशे जाग्यार पणजे सुद्दां इफेक्ट जावपाक लागलेलो आसा हे कोल्ड पोल्युशनाक लागून. तेच प्रमाणे वॉटर पोल्युशन जी आयज आमची मांडवी रिवर आसा, जी वॉटर पोल्युशन मांडवी रिवरीन चल्लेलें आसा हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. स्पेशली हे पोल्युशन मांडवी रिवरान जें पोल्युशन चल्लां हेच्या फाटल्यान जर एक व्हडलें कारण आसा जाल्यार ते कॅसिनो जे हांगा आसा ते. आनी हे कॅसिनोक लागून आयज इतलें पोल्युशन चल्लेलें आसा हे आमच्या मांडवी रिवरान आनी तेज्या पोल्युशन आसतना सुद्दां गव्हर्मेंट तांकां एक्सटेन्शनाच्या उपरांत एक्सटेन्शन दीत आसा. स्वता गव्हर्मेंटाचो जे आमचे GSPCB गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो रिपोर्ट आसा एक्सपोजींग द पॉयझनिंग ऑफ गोवा मदर रिवर मांडवी, की मांडवी रिवर आसा ते सगळ्याक थंयसर पॉयझनिंग जावपाक लागलेलें आसा आनी तेजे भितर बॅक्टेरिया मेळपाक लागलेली आसा. हो रिपोर्ट सुद्दां गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान फाटल्या तेंपान दिलो, तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें. आनी हेजें कारण कितें? हें कारण वॉटर पोल्युशन जावपाक लागून हेजे फाटल्यान एकूच कारण आसा, बॅक्टेरिया जावपाक. कित्याक कॅसिनो जे तेंचे वेस्ट, सिवेज आनी गार्बेज जे उदकान सोडटा, मांडवी रिवरान सोडटा, तेज्या वयरसून हे बॅक्टेरिया निर्माण जावपाक लागलेले आसा आनी तेज्या वयर हे पोल्युशन, वॉटर पोल्युशन जावपाक लागलेलें आसा. कित्याक आयज आमकां सगळ्यांक खबर आसा ही मांडवी रिवर इज द हार्ट ऑफ गोवा म्हणटा अशें आमी, हार्टलायन ऑफ गोवा, लायफ. आनी ऑलरेडी म्हादी रिवर जी देंवता आनी तेज्या उपरांत ही मांडवी रिवर आमची जाता. आनी आयज सुद्दां आमी पळयलां म्हादय रिवर सुद्दां ती डायवर्ट करपाक लागलेली आसा. आयज जर म्हादय रिवर डायवर्ट जाली जाल्यार फुडें मांडवी रिवर सुद्दां आमची अशीच सुकून वयतली. सो तेज्या लागून गव्हर्मेंट अकावंटेन मांडवी रिवर आसा जी आसा सद्या एक्जिस्टींग ती सुद्दां पोल्युटेट करपाक लागला आनी जे मांडवी रिवर तयार जाता ते सुद्दां आमची डायवर्ट करपाक लागला. दोनूय सायडीसून आमच्या गोंयच्या लोकांक लागून हे त्रास भोगचे पडलेले आसा. त्याच प्रमाणे जुवारी रिवराची आयज तीच परिस्थिती जाल्लेली आसा आनी व्हडलें कारण म्हणल्यार जुवारी रिवरीक जी आयज थंय शीप जी अडकून उरलेली आसा नाफ्ता भरून भितर शीप नलिनी आनी ते नाफ्ताक लागून आयज कितलेशे थंयसर पोल्युशन जावपाक लागले आसा. लोक थंय बॉब मारपाक लागलेले आसा आनी तेजो खुबसो इफेक्ट आमच्या ह्या रिवरांक जाल्लो आसा. त्याच प्रमाणे आमकां सगळ्यांक खबर आसा गार्बेजीचो एक मेजर इशू गोंयांत जाल्लो आसा.
आनी जे ते कशे टॅकल करतले इश्यू सनसडो सारको इश्यू आमचे सालिगांव सारको इश्यू आनी मेन म्हणटा तो आमचो हेडलँड सडा जी गार्बेज डंप चालू आसा थंयसर एक व्हडलोसो इश्यू चल्लेलो आसा. सो हे तुमकां सांगपाक लागून मेन कारण म्हणल्यार काल सुप्रीम कोर्टान हे ऑर्डर दिल्ली आसा की रिपोर्ट धाडचो म्हणून 6 जानेवारीच्या पयलीं 2020 आनी आमी काँग्रेस पार्टी डिमांड करता दॅट द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा मेक पब्लीक जो रिपोर्ट ते धाडटले जे रिपोर्ट ते धाडटले सुप्रीम कोर्टाक तो लोकांक तेंच्यांनी पब्लीक करचो म्हणून हो आमी तेंचे डिमांड करता. कित्याक वॉटर पोल्युशनाचो आनी एअर पोल्युशनाचो तसोच आमचो गार्बेजीचो जो रिपोर्ट धाडटले ते लोकांक पब्लीक करचो. कित्याक आमकां खबर आसा कित्याक हो गव्हर्मेंट आसा तो खूब फटींगपणाचो गव्हर्मेंट चल्लेलो आसा. कित्याक एवरी टायम ते फक्त रिपोर्ट असो रिपोर्ट धाडटलो लोकांक फटोवन कितें सगळें सारकें आसा म्हणून. कित्याक हो रिपोर्ट धाडच्या पयलीं लोकांक कळोंक जाय बाबा रिपोर्ट गोवा गव्हर्मेंट कितें धाडटा सुप्रीम कोर्टाक.